प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा प्रथमेचार असणारा. काकू तुझी दाख, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकूळदारा. मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी. वनोक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती, कशी गाऊन तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सगळा प्रथमेचार असणारा. काकू तुझी दाख, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकूळदारा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, सांजुदाच्या भक्तीकनो. सद्याकाळच्या 33व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं इगर्जे वचूं मिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रते रितीन हांतुळणार आसात, पिडेस्त आसात, अस्वस्थेत आसात, अस्वस्थ आसात, आस्पत्रेंत आसात तसल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. तशेंच परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर कोणाक मिसा वचोंक इगर्जे वचों मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना तसल्या सर्व गरजेवंत भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. अर्गान ते सवा पासून मीस भेटयता फबियानी जे सिमेंटोसा दोहो कातार देवदीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता कुटुंबाचे सांदे. अर्गा मीस दिता आयरीन पिरेर आनी कुटुंब हैदराबाद. अर्गा मीस दिता रिचर्ड तावर आनी कुटुंब वसई रोड मुंबई ईस्ट. ह्या सर्व रेद्या बसत आमी मागया. आम्हा समेस्तां बसत मागया. जे कोणा मागतान बसयला हांगा सुगडास कडून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकबोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त देय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, देवाचें उतर तें क्रियात्मक, तें खरें, तें जिवें आनी खंडीत तें सदां बाळतात आसलें. संवसार सरत हांव आनी तुमी ह्या संवसाराक आदेवस मागत, पण देवाचें उतर केदींगच सरचें ना. तें आतां आसा, आदीं आसलें आनी मुखारी आसतलें. तें बोळ दितलें देवाचें उतर, तें जीव दितलें देवाचें उतर, तें सगळें दितलें देवाचें उतर. हें उतर आयकूंक आमी आयतीं जाल्यार वाचता. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना हे उतराकाल आमचें जिवीत रुपीत करूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळा जेजू तुजें उतर आमच्या जिविताक एक दिवो, पूण हें उतर आयकूंक, हें उतर वाचूंक, हें उतर जिवूंक आमी फाटीं सरल्या. ताचो तिरस्कार आमी केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बगसणे मगोन म्हणटा हांव सोम्या. उर्द इन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळदाक. वोर्दयेन सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळदाक. मगळ सोम्या, तुझें उतर आमच्या जिविताक प्रेरण, सगळींच्या जिविताक आधार, पण हें उतर आमी तिरस्कार केला. हें उतर समोग करूंक ना.
आमी आमच्यात उतरा प्रकारचे येयल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या बक्षणे मगोवन म्हणटा हांव उडदयीन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सोम्या तुझे उतर हेरान थंय वांटून घेवंक तुज्या उतराक साक्षी जावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमचो राग आमचो द्वेश आमचो मोसर आमचें आमचें आपलेसपण दैते पोटी हें उतर परगट करूंक उतर जिवंक वांटून घेवंक आमी सुकोवंक ना. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापावता हांव सोम्या बक्षणे मगोन म्हणटा उडदयीन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाकू सगे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देव सगींचराय सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. गीता पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया एकडी बुरदोडे दंप्या आमच्या घर संगती विशेष करून आम्ही मागे जे कोणा मागतान बसेलांचो उडास करिया तांचे बसोत विशेष करून आम्ही मागे. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ देवा तू सगळ्या देण्या सोरस नरांनी धनी तुजे तसल्या दुनियाची सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळसो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुझे परजेसो राखणदार उरतलो. राष्ट्रां उपजली त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुज्या परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकान बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली. प्रथवेचे दोळे निदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठतलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाच्या लजेक जाणवाय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवनपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळटली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार.
सांबाळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पातिला. सांबाळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पातिला. सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज आनी मुजें पिवनपा, म्हज्या जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदी सालसोना. सांबाळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पातिला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळांत सांसोनाय, आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसळाय देखून दिवसोना. सांबाळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पातिला. सांबाळद तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजे हांव पातिला. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, एकेजाक दिसपडते आपले मणियरपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तीस बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप करची सकतच ना, पूण क्रिस्तान सर्वकालाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयले आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयांची मांडाय कशी करतलो ते पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यार तांकां ताणें ससनाचे संपूर्णकायेक पावयल्यात. पातकाचे बक्षाने मेल्ले जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावूंक फावो जायशी, तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सुर्याक काळबान पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार ताव नेकेत्रां सकलां पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो. तोळवड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देवून येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चाराय कुशीन तावन दिगंतांनी दिगंता पर्यंत आपल्या विस्तल्यांक तो जमा करतलो. अंजुराच्या रुखांतावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव जाल्यो
मोव जावन कोंबरे पुटोवंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो संगती सर्व घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दरवाट्याचेरच आसा म्हण समजून घेया. सतस हांव तुमकां सांगता, ही सर्व घडसर ही संतत अंतरची ना. अंतराळांनी भुमी सरतली पण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदळा येतली म्हूण तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गेच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, बोगा पुरबायची उतरां आयच्या सुवातेंतलीं जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरतलो, जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरतलीं. केदींगच दुसरें कितेंच चिंचिनांत तसलीं उतरां. कसलीं उतरां? म्हजीं उतरां केदींच सरचिनांत, ती सदां काळ बालतलीं. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली म्हूण तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणूच सर्गेच्या दुतांक वा पुताकच लेगून कळीत ना. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, हेचे सुवातेंत आमी आयकलें अंतकाळार कितें घडतलें त्या विशांत कांय थोडी इल्ली सत्राई, कांय थोडी इल्लीशी म्हायत हेची सुवात दिवंक आशेता. संवसाराच्या रचनेतावन ह्या संवसारान जायते कश्ट सोंसल्यात, जायते दूख सोंसलां. ह्या संवसारान जायते दुखळ पडल्यात, जायतो बुडतो गलायला, उजासो आनी गंधक असो पावस आयला, जायत्यो मारीच्यो पिडा आयल्यात आनी जायते जायते नुकसान ह्या संवसारांत जालां. भुंयकांपण्यो जाल्यात, गडगडे जगलाणे आयल्यांत, भिरांकूळ अवचित्त मरण आयल्यांत, भिरांकूळ अवचित्त पिडा शिडा आयल्या आनी ह्या पिडे शिडेन जायतो लोक मरण पावला. झुजाची मोडां उपजल्यांत, झुजां उपजल्यांत, झुजां वरवीं, भुंयकांपणे वरवीं, आवरां वरवीं, वाऱ्या वरवीं, वादळां वरवीं, सुखीदाडी वरवीं जायते जायती नुकसान जाल्या, जायतीं मनशां मरण पावल्यांत. हे आजकालनी संवसाराच्या रचनेच्या तवळतावन आजून पर्यंत अशें घडोवन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, तरी देवाचें उतर आजुनी तें जिवें आसा, आजुनी तें क्रियात्मक आसा, कित्याक तें खरें जावन आसा. देवाचें उतर तें खरें, जिवें आनी क्रियात्मक, आनी ह्या उतराचेर आमी बरोवचो दवरूंक जाय. थोडे फावटी आमकां थोडे सांगतात संवसार ह्या काळार अंत जातलो, संवसार ह्या काळार नाश जातलो, असली तारीख सांगतले, असलें वर्स सांगतले, असले दीस सांगतले आनी ताचे उपरांत संवसार आसचो ना, अंत जातलो म्हणून थोडे थारायतात. पूण देवाचे उतर हांगा म्हणटा तो दीस आनी ती वेळ कडी खंयची म्हणून कोणूच नेनात. देवदूत पर्यंत वा देवसपूत पर्यंत येणे ना. देव मात्र जाणा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून कोणी मनीस सांगीत, कोणी मनीस सांगीत वा कोणी एक धार्मीक मुखेली सांगीत संवसार ह्या काळार अंत जाता, ह्या काळार संवसाराचो नाश जाता, बिलकूल आमी पातयेवंक नसो. कित्याक म्हळ्यार देवदूतांक पर्यंत तें कळीत ना, देवाच्या पुताक पर्यंत तें कळीत ना, फकत देवाक मात्र कळीत अश्यो संगती ह्या मनशांक कळोवंक साध्य ना. म्हणलें सत आमी हांगासर जाणां सांगूंक जाय. मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, हांगासर त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस. सुर्या काळबाण पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मरबतावने केत्रां सकलां पडटली, अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो म्हणून हांगासर उल्लेख केला. जावं पुरो सुर्य ग्रहण येवंक पुरो, चंद्राक ग्रहण येवंक पुरो, वा मळबतावन वल्केना इत्यादी सकला जडोवंक पुरो, ते मनीस पळयता जावंक पुरो.
केदळा सूर्यग्रहण येता केदळा चंद्रग्रहण येता ते मनशाक कळीत आसा केदळा भुंय कंपनी येतली केदळा आवर येतले केदळा सायक्लोन येतले हेय मनशाक कळी जाता केदळा खंयची पिडा येतली कसली मारेकार पिडा येतली तेय संवसाराक मनशाक कळी जातलें ही सर्व संगती कळी जातल्यो पूण संवसार असो नाश केदळा जातलो एका मनशाचें मरण केदळा येतलें हें कोणूच नेणा इवन खंयची विज्ञानी आजुनूय जाणा जावंक ते नेणा जाल्यात वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर कितें सांगता तुमी आयती रावो जाय तुमी कळनासतना मागसय तुमी जागृत रावो जाय ती वेळ आनी ती घडी केंचे म्हूण नेणांत पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजूच्या काळांत तावन आजून पर्यंत जायत्यो मारीची पिडा आयल्यो जावं पुरो कोडाची पिडा जावं पुरो प्लेग पिडा जावं पुरो मलेरिया पिडा जावं पुरो कोरोना पिडा तसल्यो जायत्यो पिडा मारीच्यो पिडा मनशा कुळाक आयल्यात जायते मरीस मरण पावल्यात भिरांकूळ रितीची भूंयकंपणी जाल्यात गुजरातान जाल्यात इंडोनेशियान जाल्यात जपानान जाल्यात अमेरिकान जाल्यात देशाच्या विविध राष्ट्रांच्या संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी असल्यो भिरांकूळ भूंयकंपणी जाल्यात भिरांकूळ वारें वादळ आयलां आमच्या भारतांत आयलां इतर देशांनी भिरांकूळ वारें वादळ आयलां जायते नुकसान जालां भिरांकूळ झुजां उपजल्यांत जपानांत जावं पुरो हिरोशिमा नागासाकी तसल्या जाग्यांनी बॉम्ब पडोवन सगळे नासल्ले जावं पुरो अमेरिकेच्या ट्विन टावरार थंयसर अटॅक करून ती बिल्डिंगां कोसळिल्लीं जावं पुरो असलीं जायतीं झुजां जाल्लीं आसात म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो भिरांकूळ मारेकार पिडा आयिल्ली आसा आनी कोरोना पिडे आयल्या वार आमी वळख जाल्ले आसा आनी ताची गणितां रूप आमी पळयल्लीं आसात पूण हें आसूनय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो संवसार अमक्याच वेळार नाश जातलो म्हणून आमी सांगूंक जायना तो वेळ आनी ती घडी देव बाप मात्र जाणा देखून ताचेर विस्वास दवरन ताच्या उतराचेर पातळीन दवरन सदांच आमी कळनासतना मागणें करूंक जाय आनी जागृत रावूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आयचीं सर वाचपां आयचें पयलें वाचप जावं पुरो दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप तो काळ येतच तुजे परजेक सुटका मेळटली म्हळ्यार जावं पुरो श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो राष्ट्रां उपसतलीं आनी त्या काळांत हांव येवंक ना तसल्यो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांचीं नांवां पुस्तकांत बरयलीं आसात तांकां सुटका मेळटली म्हळ्यार ह्या संवसारांत कश्टो नासात हर एकल्या भावा भयणीक सुटका मेळटली ह्या संवसारांत तावन मेकळें जावचो अवकाश येतलो आनी ह्या संवसाराच्या बांदपासांतलीं पथकाच्या कथांतलीं आनी विविध बांदपाच्या सांकळींतलीं आमी सुटतले आनी आमचो आत्मो स्वतंत्र जावन सर्गीच्या राजा कुशीन समकतलो आनी थंयसर आनंद भोगूंक ताका फोव जातलें ही कूड म्हणली एका रितीचो बांदपास मेकळो जातलो कश्ट अनवारां म्हणली खंत बेजाराय म्हणली वावट कश्ट नश्ट म्हणली सगळीं संकळ्यो तुटून वयतल्यो आनी एका रितीचो विशय थंयसर फावो जातलो म्हणलो सत दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांत आमकां हांगासर आयकूंक मेळटा देखून आयच्या सुवातेन ती आयच्या किर्तनांत ती सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां कित्याक तुजसो म्हजें दायज तुजसो म्हजें पिवन पात्र म्हजे जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा सुरेस्परा म्हजें जिवीत म्हणून किर्तनकार उल्लेख करता तो म्हणटा म्हजो आत्मो ह्या संवसारांत कुसोंक सोडिनाका पातळांत तूं साडिनाका म्हाका तुज्या विस्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिनाका बघा तुजे सवय म्हाका जिवन तोटय आनी तुज्या घरांत सासणाची सूख भोगूंक फावो कर म्हणलें सत आयच्या किर्तनांत किर्तनकार उल्लेख करता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जाल्यार भवनो भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता एब्रेवकाराक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा हर एक याजक आपलें मणयारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां तो भेटयता जावं पुरो हांव हर एक दीस बलिदान भेटयतां तवळ ती बलिदान भेटयता पूण ह्या बलिदानाक पाप करची सकत ना म्हणजे खंयचें बलिदान
तें जावंक पुरो होम बली भेटोवचें बलिदान देवान ह्या लोकांन हाडलेलीं दानां घेवन भेटोवचें बलिदान ताका पाप काडची सकत ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें. कित्याक तो पवित्र, तो पाप करत नासलेलो शेळी, कसलेच आयब नासलेली, आनी ताणें एकच बलिदान भेटयलें आनी सगळ्या मनशा कुळाक त्या एकच बलिदाना वरवीं पवित्र केलां. देखून आमी सर्व पवित्र जाल्या आनी आमी संपूर्णायेक पावल्या. देखून आमी हांगासर भेटोवचें बलिदान खंयचेंय तें होम बली भेटोवचें न्ही, अन्य बली भेटोवचें न्ही, वा मनजातीची बली भेटोवची न्ही, क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी भेटोवचें. आनी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसा. ह्या बलिदानाक आमी हर एकल्याक पवित्र करची सकत आसा. आनी हें बलिदान एक यासक भेटयता, समीस हांगासर खुद्द भेटयता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. मनशान भेटयलेले मनशाच्या ह्या जगांनी हर एक दिसा भेटयलेल्या बलिदानाक पाप काडची सकत ना. बगर सोम्यान खुद्द आजार जावन भेटयलेल्या त्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसा. आनी तें बलिदान खुर्सार एकत पटी जिजून भेटयल्लें आनी तवळ ह्या कुडी एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर परत तो आमचे संगत येवन हें बलिदानाचो साक्षी जाता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून ह्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आमी सासणाच्या संपूर्णकायेक पावता. पदकाच्या बॉक्सांनी आमकां मेळटा आनी खंडीत आमी देवा लागीं एक जावचें भाग आमकां हो जाता म्हणलें सत बरयणार आमकां हांगासर सांगता. जेजू म्हणटा, अंजुराच्या रुखांत हांव एक पाटशिका, ताच्यो खांदयो मोव जावन कमरे फुटोंक जाले म्हणटाना गीम लागीं पावलो म्हणना तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्गीच्यो संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दरवाट्यारच आसा म्हण तुमी समजून घेया. पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी आंबाड्याच्या रुखाचे खोले जडल्या उपरांत काली बुडयो मात दिसतात, रब्बराच्या रुखाचे खोले जडतात आनी तवळ म्हणटा आमी हिवाळे दीस आयले, हिंव लागीं आयले म्हणून म्हणटा आमी. तशेंच दुरी पडटाना आमी म्हणटा पावस येवचो आसा म्हणून. दुरी उबो वयताना म्हणटा पावस आनी येना, पावस पयस गेलो म्हणटा आमी. कठीण दग आसा, पावस येवचो आसा म्हणटा आमी. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रकृतीन कितें घडटा तें समजून घेवची सकत आमकां आसा. पूण भिरांकूळ खरगां येताना, भिरांकूळ मारीची पिडा येताना आमी समजूंक जाय कितें म्हणी अंत येवचो आसा. अख्ख्या संवसारार 2019 वर्सांत कोविड-19 पिडा आयली. ही पिडा अख्ख्या संवसारा विस्तारली. सगळो संवसार स्तब्ध जालो. सगळ्या संवसाराचो लोक एका स्वरा भितर बसलो. खंयसरी आंगड्यो जावं दी, मॉलां जावं दी, बसां जावं दी, ट्रेनां जावं दी, विमानां जावं दी, उक्त्यो जाल्यो नात, उबली नात, चल्ली नात. हर एकले आमी भितर बसल्या. अख्ख्या संवसारांत सगळो संवसार दोळ्या दिसानांतल्या त्या कोरोनाक भिवन भितर बसलो. कितलो काळ, लगभग 2 वर्सां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आजुनी संवसार सगळो उक्तो जावंक ना. हाच्या फाटल्यान एक संदेश आसा. आमी हर एकल्यांक देव पळयता, मनशाचो अंत लागीं पावला जावंक पुरो. देखून जायतो लोक मरण पावलो, लाखांनी करोडांनी लोक मरण पावलो अख्ख्या संवसारार आनी तांचो अंत खंडीत जालो. आनी आमी जिवंत आसा, आमचो अंत केदाळा जाता तेंय आमी नेणाव. कोणाकच तें कळीत ना. खंयच्याच मनशाक, खंयच्याच विज्ञानीक तें कळीत ना. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाक मात्र कळीत आसा. देखून त्या देवाचेर विस्वास दवरूंक, देवाच्या उतराचेर पातळी दवरून जिवंक आमकां उलो दिता. पळया संवसाराच्या रचनेंतावन कितले प्रवादी येवन गेले, कितले न्यायकर्ते येवन गेले, कितले भाग्यवंत मनीस येवन गेले, कितले व्हड मनीस येवन गेले आनी तांची उतरां येवन गेलीं, तांची शिकवण येवन गेली. पूण हांगासर देवाचें उतर आजुनी तेंच आसा. देवाचें उतर जेजून उरलेलीं उतरां 2000 वर्सां फुडें तीं आजून तशींच आसात. तीं बदलूंक नात. एक तिबो पर्यंत तो बदलूंक ना. कित्याक तें जिवें उतर, तें क्रियात्मक, तें अडासो सांत पर्यंत मेकळो करूं सकत आसली, सकत आसचें तें 2 दारीच्या तलवारी बरी तें कातरून सवरूंक बेंडटात आसलें देवाचें उतर. तें जिवें
तें क्रियात्मक आनी खरें तें आदीं आशिल्लें आतां आसा आनी मुखार आसतलें ताका अंत आसचो ना तें उतर सरचें ना देखून ह्या उतराचेर बरोवसो दवरना आमचें जिवीत वृथा करूंक ह्या जिवितांत फुडें वचोंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता कसलीं कर्गां येवं दीत अनवारां येवं दीत पिडा शिडा येवं दी दुकोळ येवं दी वारें वादळ येवं दी कसलेच भिरांकूळ झुजां लारां कितें येवं दीत पण आमी देवाचेर विस्वास दवरना बवर्तान सुमयेचेर पातयेनी दवरना कळनासतना मागून फुडें वचून जैत जोडूंक हें उतरां आमकां उलो दितात ह्या उतरा कालची सुमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्वदेदारा बापाक सर्गान बिरदमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्ल्यास्पुताक आमच्या समयाचो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो अवकार मर्येतां जल्मलो 5 गातांनी कोचोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेरलांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेरल्यांतली मरसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कदुली पुयसबीक भक्तो सेकतार पदकाचे भक्षणी कुडीची जिवंतपण सासनाचें जिवीत आमेन. मगळ भाव भयणीनो आतां समी उचारलेल्या ह्या बावार्थान तरी एका देवाचेर दवरलेल्या विस्वासान आनी बावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पापसेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ तांणी सर्व लोकांक तुज्या उतराची रूच दिवन तांकां बावार्थान घट करच्याक उर्बेस्त कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे लोकांच्या लौकीक गरजांची जबाबदारी आसच्या लोकांच्या प्रतिनिधींक सरकारी अधिकाऱ्यांक राजकीय मुखेल्यांक सेवेचो मनोभाव दी तांच्या हातांत आसा तो अधिकार लोकांच्या गांवच्या सुदारणाक वापरीशें सर्व संपन्मुळाचो बरो वापर जायशें जावचे परी योजना मांडून हाडूंक तांकां जाणवाय गिन्यान दी तांचे ती प्रेरण लाभय म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व युवजनांनी आनी भुरग्यांनी बरें शिकप जोडून सारकें मार्गदर्शन घेवन आदर्श कुटुंबाची जिवच्याक तुजें उतर तांकां प्रेरण जायशें आनी तुज्या पुताच्या शगुणांनी ताणें वाडशें कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या बोवारी आसच्या हर एकल्या भाव भयणीक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव कर भलायकेचे पिडेस्तांक भलायकेचे देणें दी पिडेस्तांची जतन घेतल्या सर्व भाव भयणीक सेवेच्या स्पिरितान बरोवन सोंसणीकान आनी उदार मनान तांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन दी म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भाव भयणीक तुजे कृपेच्या बेसांवांनी बर आमी सर्वांनी जिणयेच्या कश्टा दुखांत सलवणेंत आनी निरासपणान तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी एवकरिस्तांतल्या जेजूचे सक्तीन बरोवन संतोष आनी समाधानाचें जिवीत जिवंक फावो कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक एगडी भर दोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवजनां खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर जे कोणा मागतान बसला तांच्या खातीर विशेश करून आमी मागया. ह्या पुंतळाच्या सर्वदानी खातीर विशेष करून आमी मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी तुज्या उतराचेर अखंड पातयेनी बाबार्थ दवरून आमचें जिवीत सदांच तुज्या कुशेक समर्पिल्लें करूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागतां. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. येसुम्या तुका दिव कितें जावं कानीक म्हजी हातां बोटां झोरून तुका हाडून येता उंडो ताका सोरो देनी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलां तें पावन पवित्र अमर उतरां तुज्या म्हाका सां भेटोवन दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आवाज लागता. ये सोम्या तुका दिव कितें
जावं कानीक म्हजी हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता उंडो ताका सोरो देणी तुज्या मोगाची म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादे बाप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात ते बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आख्या पयस सेवेच्या आदवा सर्विस्पोर भूमुगाळ बाप्पा आमच्या देवा आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो चे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कळीनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें सतारायलाय पण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुज्या जाणव्याची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाकाणू तुजे रचनेचो तुवें मनशा कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय मगर भावना भयणींनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भात सगळे आमचे जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया ती वेळ आनी ती घडी खंयची म्हूण आमी नेणाव देखून आमी आमकां जागृत रावूंक तसो आदार ते रितीन विशेष करून मागया बापा करूस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यात हाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुखशेर कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतोला बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या मातसो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतरलेल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा सुमेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता
ओंकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती भाग्य मोजूस आहे भाग्य मत धर्मदूता भाग्य मोजू तात देवारी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर आहे ससनाच्या सुखांत आमकां वाटोदी तांचे संगत तुझी महिमा गांव आमकां भोव करी जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचे सुडोंदराची अजनामतींद वर्णन ताणे शिकलेले मागणी भक्तीपणी सांगाता आम्ही मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रासम कायूं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे स्त्रीला आम शिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोव दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिरिशडेंतली आमकां निवार देखूण जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुंदर जेजू क्रिस्त चेणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुझ्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाई तेराच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्तू सावने कब्याका कमी शांती दिव्या देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दे. दयकरन आमी दिबी गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली आमचे खातीर आमचे सुडके खातीर आपणाचें बलिदान करून आमा हर एकल्यांक पवित्र केल्ली आमी सगळीं आयती रवोंक जागी रावून मागणी करूंक उलो दिता ती शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या गसूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली कळबावडीनो प्लीज प्रसाद असो वेळ जेजूचे मास आनी रगत उंडे आनी वायना रुपी सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. काळीस मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका मुझा कर्या जीवा मुझा कर्या जीवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडता म्हाका दैवी देणे सर्गीचे दैवी देणे सर्गीचे तूं सुम्या मुजो आदारानी बरवसो जाजिल्ये वाटे सांगात मुजो तूं सोम्या मुजो आदारानी बरवसो जाजिल्ये वाटे सांगात मुजो. प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा हे संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतलां हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां
ह्या पोषणा वरवीं आमच्या काळजा आनी प्रिती मोग वाडय म्हूण घालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मगळ भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान भवर्तान विश्वासीपणान मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या आनी देवाचें उतर आयकलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. प्रतिदिन देव बरें करूं. भाव मॅक्सी भाव आपणाचें संगीत दिवन आमकां कुमक केल्ल्याक देव बरें करूं. भाव जॉयसन आनी विल्मा भयण विल्मा हांचो उपकार भोगवडटा. वासप वसूंक मिसाची मंडवळ करूंक कुमक करता तांकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. भाव विनोद गंगोळी तशेंच अविनाश गंगोळी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाचो प्रबंधक हे मिसाचें रेकॉर्डिंग करून तुमचे खातीर विशेष करून ते प्रसार करतात. तांचो मनपूर्वक उपकार भोगवडटा. देवाचे आशिर्वादां मागता. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर सरपिडेस्त भाव भयणी खातीर कश्ट दिल्ल्या खातीर विशेष करून आमी निरंतर मागता. तुमचे खातीर निरंतर आमी मागता. आमचे खातीर माग आमी विनंती करता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी तकली बागोवया. 7 दीस जाल्लीं दिबी घालया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वत्या उपकार तासो बाबुडिया. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विज्ञान वारांनी राखून व्हरता. सतांनी तेंची कादार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सुम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वत्या उपकार तसो रावडिया. मोगाळ पुता सोवे अवघर मरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगीन क्रिस्ताचे करवी निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.